हे म्हणतात आमी पळय चोगम रोड जो आमचो आसलो हो सर्कीट रोड मनोहर पर्रीकारान डिझायन केल्लो आनी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना हो रोड करता म्हणून आमकां आमी 2-3 इन्स्पेक्शन्स घेवन सगळ्याक भोंवल्ले. आयज खंय तरी हो आमकां कळपाक जाय की हो रोड सुद्दां गव्हर्मेंटान जावं GSIDCन हो कॅन्सल केल्लो आसा. सो 135 crores वर्थ टेंडर जाल्लें काम आयज कॅन्सल केलां. सो रिजन बेस्ट नोन टू दॅम ओनली. तर हे काम परत एकदां वी आर दीस रोड सर्व्स द कलंगूट ट्युरिजम आनी हो सर्कीट रोड म्हणून केल्लो. हो रस्तो बरो ऑफ द क्वॉलिटी आमचो जो हायवे आसता पळय त्या हायवेच्या क्वॉलिटीचो रस्तो जावपाची गरज तेन्ना आमी मागलेली CMा कडेन आनी ऑनरेबल CMान पर्सनली विजीट करून पळयलें. आतां हांगासर ज्यो व्हेहिकल्स प्लाय जाता कलंगूटच्यो व्हेहिकल्स प्लाय जाता ट्युरिजमाच्यो हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा व्हडले ट्रक्स हांगासर प्लाय जाता. हांगासर रेग्युलर बेजीस अरावंड 100 ट्रक्स ऑफ गार्बेज हांगासर प्लाय जाता. तर त्या हिशोबान म्हाका दिसता तसो रस्त्याची गरज आसली. ड्रेनेजीस हांगासर बाकीचे लोक खूब रस्तो वापरता डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियाज आसा ताका लागून हे रस्ते त्या क्वॉलिटीचे जावपाची गरज आसा. बारीक जर रस्ते केले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रोड जाल्यार हो रस्तो बेगीन पिड्यार जाता. ताका लागून हांगासर जे रस्ते करतले पळय हे बरे क्वॉलिटीचे करचे. परत करूंक 5-5 वर्सांनी करपाची गरज पडची ना. जेन्ना हो रस्तो करताले मनोहर पर्रीकारान आमकां एश्योर केल्लें की 15 वर्सां रस्त्याक हात लावपाची पडना पळय अशे तरेचे आमी रस्ते करुया म्हणून. कलंगूट वयता तो रोड इट इज अ सर्कीट रोड म्हणून हो रस्तो बरो जावपाक जाय. लोकांक दिसपाक जाय की आमी एक ट्युरिजम डेस्टिनेशनाक वयता म्हणून तो प्लॅन केल्लो. आता बंद कॅन्सल केलो टेंडरूच कॅन्सल केला. तेंच्यांनी आतां एक फ्रेश कोरिजंडम काडला आनी इन दॅट कोरिजंडम दे हॅव कॅन्सल्ड द सर्कीट रोड which would have served the tourism villages.